हे मीस सगळ्या फिरगस कुटुंबाच्या त्या सवापासून भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसू मोगाच्यानो आम्ही देवाताई आणि समाजाताई आमकां आसची जबाबदारी समजून घेवन ती बऱ्यान पाळोवंक आयच्या 29व्या आयताराची दिवसुती आमकां आपोवणें दिता. हे आयच्या शुभ वार्तेन जेजू देवाक दिवंकाचे देवाक दिया, चक्रवर्तीक दिवचे चक्रवर्तीक दिया म्हूण स्पश्ट उतरांनी कळीत करता. आनी अशें मनशान संवसारी राजवडके थंय पाळिल्ल्या जबाबदारी परी देवा थंय आसची जबाबदारी उगडासाक हाडटा. मोगाच्यानो पवित्र सभा आयचो आयतार मिसांव आयतार म्हूण संभ्रमून मिसांवा खातीर मागूंक आमकां उलो दिता. जेजून पवित्र सभेक दिल्या मिसावांत आमची जबाबदारी समजून सोम्याच्या शेतांत वावुरच्याक साबार वावराडी मुखार येवं म्हूण मागूंक आनी आर्थीक रितीन आदार दिवचो कायदो पवित्र स्नान घेतलेल्या आमकां हर एकल्याक आसा म्हूण समजूनचो दीस. देखून जेजू परी आमकांच मोडूंक तशेंच देवाचे रास ह्या संवसारार हाडूंक पवित्र एवकरिस्ताच्या संभ्रमांत हांवन प्रेरण जोडया. हे मीस भक्तीपणान भेटोवच्याक आमची पातकां ओळखुया, दूख धरया, बोगसणे मागया. सांगाता म्हणुया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगेवून सदां सांगपार मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी मुक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमीन.
तुया. सर्वेश्वरा आमच्या तारोका, तुझ्या पुता जेजून केल्लें सोडवणेचें काम संवसार सरपर्यंत चलच्याक तुजी पवित्र सभा सगळ्या पज्जांक कारणाचो संस्कार जावची म्हूण तुजी खुशी जाली. सगळे रचनेक सोडवण मेळाशी करूंक आपणाक जबाबदारी आसा म्हूण वळखून घेवंक तुज्या बाबार्थ्याची काळजां जागय. हे परी राष्ट्रांतली तुका एक पज्जा वयर सरू आनी निरंतरी वाडोव. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससना. इसाईया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचा. सिरुसा मुखार राष्ट्रांक कल्ती करून तांच्या रायांची शस्त्रां काडून घेवंक ताचे मुखार दारां उगदूंक आनी अशे दरवाटे दांपून उराना जावं सरेस्परान ताचो हात घट धरला. त्या आपल्या अभिशिक्ताक सिरुसा सरेस्पर अशें म्हणटा, म्हज्या सेवका जाकोबा खातीर, म्हज्या विंचून काडलेल्या इस्रायेला खातीर हांवें तुका तुज्या नांवान उलो मारला. तूं म्हाका वळखनाय तरी हांवें तुका एक मानाचें नांव दिलां. हांव सरेस्पर, दुसरो कोणूच ना. म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच देव ना. म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच ना म्हूण उदेंत दितावन अस्तमते पर्यंत सगळ्या मनशाक कळीत जावच्याक तुका म्हजी वळख ना जाल्यारी हांवें तुका शस्त्रां दिवंक आयतो केला. हांव सरेस्पर, दुसरो कोणूच ना. देवाचें उतर हें.
पावलून तेसलोनिका घरांक बरयल्या पयल्या पत्राचो आरंभ. पावलान, सिल्वनान आनी तिमोतीन देवा आमच्या बापा आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमयातय तेसलोनिकांत आसलेले पवित्र सभेक बरोवचे. कृपा आनी शांती तुमकां. तुमचे सुमेस्तां पासून सदांच आमी देवाक अर्गां दिता आनी आमच्या मागण्यांनी कळनासतना तुमचो उगडास काडटा. तुमचो भावार्थ तुमी कार्यान दाखोवची रीत मोगान बरोवन तुमी काडटात ती वावंट आनी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचेर तुमी दवरलेलो तीर बरवसो हे सगळे आमच्या देवा आनी बापा हुजीर आमी सदांच उगडासाक हाडटा. भावा भयणीनो, तुमी देवाक मोगाची, ताणेंच तुमकां विंचल्यान म्हूण आमी जाणाव. कित्याक आमी तुमकां सुवार्ता परगट केल्ली फकत उतरांनी मात्र न्हय, बगार सक्तेन, म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी आमकांच लाभलेले दृढ खात्रेन. तुमच्याच आदायाक आनी तुमचे मदें कशें जियेल्या म्हूण तुमी जाणात. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस फोर तुमचे सवे आसू. मातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शोभवार्ता. तोवळ फारिसेव फाटी गेले आनी जेजू ताच्याच उतरांनी संपणावंक ताणें एक मतलाब केलो. अशें आपल्या सिसांक तांणी हेरोदीच्या पक्षवादी संगता जेजू ससीन धाडले. ते येवन म्हणाले, मेस्त्री, तूं सत्वादी म्हूण आमी जाणाव. सता प्रमाणे देवाची वाट शिकयतना तूं कोणीय मनशाची पर्वा करिनाय. कित्याक मनशाच्या तोंडा पुरतें उलोवन तूं नेणाय. तर तुका कशें दिसता सांग आमकां. रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक समागी विरोध. जेजू तांचो घात जाणा आसोन म्हणालो, कपट्यानो, कित्याक तुमी म्हाका पास मांडूंक सोदतात. तिरव्याचें एक नाणें म्हाका दाखया पळया. तांणी एक नाणें ताच्या हातांत दिलें. कोणाचें हें रुपणें आनी कोणाची ही लिपी विचारी जेजू तांचे लागीं. चक्रवर्तीचे म्हणून जाप दिली तांणी. जेजू तांकां म्हणालो, तर चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया आनी देवाचें देवाक दिया. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. एका राष्ट्रांत कम्युनिस्ट सरकार अधिकाराक आयिल्लो. तांणी पयलें सर्व धार्मीक स्वतंत्र बंद केलें. इगर्ज्यो बंद केल्यो. याजकांक आनी धार्मिकांक कैद केलें आनी हेरांक गडीपार केलें. उक्त्यान
धार्मीक आचरणां त्या राष्ट्रांत करूंक तांणी आडवारले. एक दीस एक भुरगो गुठान इगर्जीच्या वाटेर वेताना कम्युनिस्ट सोल्जरांनी ताका धरलो आनी ताचो विचार केलो. ताचो विचार करन तो खंय वेचोगी म्हूण ताका विचारतना हांव इगर्जेक वेतां अशें म्हणालो. तुजी इगर्ज बंद केल्या म्हूण ताणें सांगतना हांव म्हज्या विगाराक मेळूंक वेतां म्हणून ताणें जाप दिली. तुज्या विगाराक येदोळूच गडी पार केला म्हूण सोल्जरांनी ताका बेश्टायतना हांव दोतोर शिकोवंक वेतां म्हणून धैर्यान तो भुरगो म्हणालो. इगर्ज ना, विगार ना आनी तुजी दोतोरनी बंद जाल्या म्हणटाना तो भुरगो म्हणटा तशें तर आज थावनूच हांवूच इगर्ज, हांवूच विगार, हांवूच दोतोर. सोल्जरांनी त्या भुरग्याक सांगतना तुजी इगर्ज आमी बंद केल्या, तुज्या विगारांक आमी गडी पार केला, तुजी दोतोर थंयसर तुका मेळची ना ती बंद केल्या म्हणटा आसतना तो भुरगो धैर्यान त्या सोल्जराक जाप दिवन म्हणटा हांवूच इगर्ज, हांवूच विगार, हांवूच दोतोर. मोगाळ बाबा भयणीनो, मिसांव आयतार आज आमी आचरण करच्या संदर्भार ह्या नेणट्या भुरग्या थंय आसले भावार्थाचें मुळावें चिंताप आमकां आमच्या क्रिस्ती मिसावांत भागीदार करता आनी आमच्या सोम्याक आनी ताच्या सुवातेक साक्ष दिवंक प्रेरण दिता. त्या भुरग्याची सोंपी जाप पूण गूंड अर्थ त्या शब्दांत ताच्या त्या जापींत आटापून आसा. त्या नेणट्या भुरग्यांची त्या जापींत आमचे मिसांव आमकां जागे करता कितेंगी म्हणून आनी सोम्याच्या मिसावांतय आनी ताच्या सुवार्थांतय साक्ष दिवंक आमकांय प्रेरण दिता. सर्गीत थावन बापाचो पूत त्रिंदादीचो दुसरो जण ह्या संवसारी आयलो. तो आयलो हांगासर बापाचो मोग सगळ्या मनशा कोणाक करीत करूंक. सर्गीचो आमचो बाप आमचो ताच्या भुरग्यांचो आनिकी मोग करता म्हणलेलें परगट करूंक तो ह्या संवसारी आयिल्लो. सा लोक बो आपुरबायेन ताचे मिसांव ह्या थोड्या उतरांनी तो दिता. तो म्हणटा देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दणसतल्यांक सवकसाय बासूंक आनी सर्वेस्परान दयामया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडलां. आनी हें ताचें मिसांव ताणें ताच्या परगट जिणेंत जारी केलें. आनी हें काम ताणें हाडिल्लें तें मुंदरून व्हरूं ताणें विसलेल्या तरबेती दिल्ल्या आनी ताचो सांगात आपणायिल्ल्या सिसांक तो सर्गात चडून वयच्या आदीं तो आज्ञा दिता आनी म्हणटा वचा तुमी सगळ्या संवसारार आनी सुवार्ता परगट करा. बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्यानूय तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हांव तुमचे सवे आसतलो संवसार सरापर्यंत.
जसे बापान म्हाका धाडला तसे हांव तुमकां आतां धाडटां. वचा तुमी आनी सुवार्ता परगट करा. त्या दिसा पवित्र सभेन सुरू जाल्लो वावर आजून पर्यंत तो चालू आसा. पवित्र सभेच्या सुरवेक थावन आमी पळयता सीस च्या राय कशे न्ही गेले. आमच्या गांवांत ती तसो सीस थॉमस आयलो आनी ताच्या उपरांत जायते मिशनरी आयले आनी तांणी ही जेजूची बरी खबर परगटली. कश्टामध्ये विरोधपणामध्ये तांणी धैर्यान त्या मेस्त्रीक साक्ष दिली. ती सुवार्ता तांणी परगट केली आनी आजुनूय ही परगट जातीच आसा. विरोधपणामध्ये, खटकायामध्ये, कश्टामध्ये. गेल्या त्या हप्त्यांत तुमी आयकले कशें ते उत्तर भारतांत फादर स्टॅन जेजीत मेळाच्या त्या याजकाक कशें तांणी धरला, ताका बंदिवान केला आनी ताचेर जुलूम चलयत आसा. हे एक घडीत पत्रां रायल्ली. हाच्या वरवीं चड गुठान कशें आमच्या गांवांत ह्या भावार्था खातीर विरोधपण आसा, विरोधपण चलोवनूच आसा, खाटखाय दीस वेता वेता चलोवनूच आसा. आनी तो प्रभावीत थरान मुंदरून व्हरूंक ही जबाबदारी भावा भयणीनो आज आमकां मेळटला. आज ही जबाबदारी तुमकां आनी म्हाका आज परत्यान जागयता. पाप साहेब फ्रांसीस ह्या मिसांव आयताराक संदेश दिवन इस्राया प्रवादीची उतरां तो वापरता. तो संदेश दिवन म्हणटा, आबळे हांव हांगा आसा, म्हाका धाड. आबळे हांगा आसा, म्हाका धाड. इस्राया प्रवादीची उतरां ताका आपणे मेळटा आसतना ताका उतरां आयकतात, कोणाक हांव धाडूं? आनी इस्राया म्हणटा, हांव तयार आसा, म्हाका धाड. पाप साहेब मुंदरून म्हणटा, कोवीड फेस्त पिडे वेळार आमी सर्वां वादळान सांपडलेल्या त्या दोनी राश्या आपोस्तला बरी आमी आसा. आमी बुडटा सोमया म्हणून आमी भोग मारून आसा. आतांची परिस्थिती आमी पळयत आसतना बाबा भयणीनो कश्टाची. त्याच वेळार आमकां कळटा आमी कितले अबल. आमी कांयच न्ही, उदका वयल्या बुळबुळ्या बरी म्हळेलें ही पिडा आमकां जागोनूच आसा. कितले आमी भियोन आसा, कितले आमी थरथरता, कितें जाता कोणना, कशें वेचें कोणना, असली भिरांत आमकां आसा. आनी ह्या वेळार ते आपोस्तोल त्या दर्यांत पयण करता आसतना, वादळ येता आसतना, दोन बुडोवंक जाता आसतना ते बोब मारतात, सोम्या आमी बुडटा, आमकां बचाव कर. असलोच उलो आमचोय जावन आसा ह्या वेळार. हर एकलो आमी कुटुंबां सांगाता मेळून आमी हात वयर घालून मागोन आसा, सोम्या आमकांय बचाव कर, आमकांय राख आनी सांबाळ. आनी ह्या वेळार आमचेय मागणें खंडीत जावन त्याच प्रमाणे आमकां मुखार वचूंक धैर्य दितालें. हो भिरांतीचो वेळ आनी अनुभव आमकां देवाक लागीं सरूंक आनी आमकां दोस्ता त्या पिडे थावन सुरखा जोडूंक शिकयता. जाल्यार आयची ही परिस्थिती, ह्या परिस्थिती वेळार आमी क्रिस्ताचें म्हणलें आमच्या जिणयेंत परगट करूंक एक अपूर्व अवकाश. ह्या कश्टामध्ये आमी जिवंक आसा. आमी भावार्थी लोक, देवाचेर जेजूचेर पातयेवचो लोक आनी जेजूचो भावार्थ जावन आसा. त्या बापाचेर विस्वास दवरून जियोवची, त्या बापाची कुशी करची आनी त्या बापाच्या कुशे प्रकार जिवन आमी ताका साक्ष दिवची. आमच्या मेस्त्रीन कश्टामध्ये, विरोधपणामध्ये, मोरना वेळारी बापा
तुजी खुशी जावं म्हणलें तशेंच आमी तेच आमचे मागणें जावचें ह्या वेळार तुजी खुशी जावं. आनी ह्या वेळार आमकां आयकता ताळो कोणाक हांव धाडूं आयच्या काळार 2020 इसवी ऑक्टोबराची 17 तारखेर आमकांय इजाया प्रवादेक आयकल्लो तळो आमकांय आयकता कोणाक हांव धाडूं. ताचे बरी आमी म्हणटा सोम्या म्हाका धाड हांव तयार आसा. सांगशात गी सांगूंक जायत गी धैर्य आमकां आसा गी खंडीत जावं. आमकां पवित्र स्नान मेळ्ळां पवित्र स्नान मेळिल्लें आमी ताका साक्ष जावन जिवोवचें आमचें कर्तव्य आमचें आपोणें आमचें मिसांव. तर कितें आमी करचें आज आमी कशें तें मिसांव जारी करचें. पयले सुवातेर आमी ह्या भोवटांत थीर रावचें अचल जावचें न्ही दृढ खटपाचेर बांदलेल्या त्या बांदपा बरी आमी जावचीं. पिडा आमकां दोसता भोंवतणी मोरनां येता आसतना कितेंगी म्हणलें आमकां अथीर करता. पूण त्याच वेळार आमकां रचलो देव आमकां सोडिना. आमी फातेरलो देव आमकां सानिना. आमकां तो हात धरून चलोवन व्हरता. जावं पुरो ही पिडा जी वेळार आमची परिक्षा जावं पुरो पूण बाबडटान आमी थीर रावया आनी थीर रावून त्या सोम्याचे साक्षी आमी जावया. पयले सुवातेर कुटुंबांत आमी व्हडिलां आमच्या भुरग्यांक एक साक्ष जावया. मागण्यांत पयलें स्थान दिवया. भुरग्यांक दोतोवन आमी शिकोवया. पेल्याच्या सेवेंत पेल्या कुमोग करूंक आमी पयले जावया. दुसरें व्हडांनी भुरग्यांनी तशेंच युवजणांनी बरी आनी खरी क्रिस्तांवां जायचे प्रयत्न करचे. वायट सवयांतावन पयस रावचें सता निती खातीर झुजचें. असली जिणी आमी जाता आसतना आमी ताका साक्ष दिता. हें आपोणें मोगाळ बाबा भयणीनो तुमकां आनी म्हाका मेळचें. हांव तयार आसा म्हाका धाड. तर ताच्या आदारान ताच्या कृपेन परत ह्या मिसावांक आमकां आमी समर्पया आनी ताचे खरे सासी जावंक तोच येवकोरिस्तांचो जेजू आनी थोड्या वेळान आमकां काळजां देंवचो. आमकांय तो बोल दिवं दी धैर्य दिवं दी आनी ताच्या मिसावांत आमकां भागीदारां करूं दी म्हणून आमी मागया. त्रिएका देवाथंय आमचो भोवाट उसारया. एकाच देवाक सत म्हणटा सर पदवीदार बापतो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूचो रचणार आनी एका सुमयांक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा. देवाचो एकलोच पुतो सर काळा आदी बापातावन जल्मला. देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उजवल्लो खरो देव. तो देवातावन जल्मला ताका रचूंक ना. बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां पासत आनी आमची सदवणे पासत सर्गांत रावतो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां बरीची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत कोण फिरो ताका खुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्यार बसला. जिव्यांची आनी मेल्यांची मुनसबी करून वैभवान परतून येतलो आनी आमचे शेवट आसतना आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा. ईश्वरान देव जाता बापा आनी पुतांत मीत जाला. बापा आनी पुता बराबर ताका संसारको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रभाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कथोलीक आनी दंदुतावरी स्थापलेले देवसभेक म्हणटा. पातकांच्या भक्तांनी खातीर आसा म्हूण म्हणटा आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विस्वासून रावता. आमेन. मोगाळ बाबा भयणीनो आमचो बाप मोगाळ बाप ताच्या भुरग्यांची मागणी तो आयकता. त्या फातीणेर सगळी आमची मागणी आतां ताच्या मुखार उसारून सांगया. संवसाराच्या सहज जाग्यांनी सुवार्ता परगट करूंक वावुरच्या
पविसभेक तुझ्या आशिर्वादांनी भर. तिने तुझ्या पुताचे शिकवणे खाल रावून ही शिकवण संवसारा विस्तारूंक नवी विधानां आनी क्रमां हाती घेशे. तिका पवित्रात्म्याचे प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. जवाब: बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी तांच्या निस्वार्थ सेवेन आनी मोगान तांच्या हाताखाला आशिल्ल्या परजेचो गरजो समजून त्या प्रमाणे फावो ती योजना मांडून हाडूंक प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मिसावांत संभ्रमच्या ह्या दिसा आमच्या बोवारी सुवार्थ परगट करचो कायदो आमकां हर एकल्यांक आसा म्हणलें समजून ह्या दिशेन वावरूंक मिसावांच्या कामाक उदार मनान कुमक करूंक आमचे थंय बरें मन रस म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आपले घरदार सांडून पयशिल्ल्या मिसाव गांवांनी वावुरच्या मिशनरींक तुजो दैवीक संगात दिवन तांकां कुडी आत्मेचे भलायकेचे देणे लाभोवन तांच्या कश्ट वावटींक दराळ मापान फळ प्राप्त कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या शेतांत वावरूंक उर्बेन युवा जाणांक गरज आसा. आमचे फिरगज तशे इतर फिरगजांत आशिल्ल्या कामाक जायत्यांनी तांकां समर्पीत करीशे तांची मत उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेशिडेन आनी उतर प्रायन कश्टांच्या आमच्या गरजेवंत भावडांक फावो तो सांगात मोग सेवा आनी तांचे हे कश्ट वळवळे सोसून व्हरूंक जाय ती कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्याय गरजा पासत मागया. ही आमची मागणी मोगाळा बापा दयेन मानून घे. आमकां तुवें तुजे जावन विसलाय आनी तुज्या मिसावांत आमकां धाडलाय. आमचे सवय राव आमकां राख आनी सांबाळ धैर्यान तुजें उतार प्रगट करूंक आमचे जिणेद्वारी तुका साक्ष दिवंक आमकां कृपेन नेटय. हे मागणें करता हांव तुज्या मोगाळ पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाळ बाबा बहिणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा तुज्या पुताचे कश्ट आनी मरण संवसाराचे जडवणे खातीर तुवें मानून घेतली. तुज्या पवित्र सभेच्या प्रार्थना खान दिवन आमची देणी स्विकार कर आनी तुका समर्पिल्ल्या आमच्या जिविता वरवीं आमच्या काळाच्या मनशांक जेजूची सडवण आमी दिवंक पावो. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा
राख आमच्या देवा दिनवासुया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो इतले खणवळायन तुवें मनशाकुळाचो मोग केलो की तुझ्या पुताक आमचो सुडमोडणार करून धाडलोय जे जेजू सवे तुका मानतले तेंच आमचे सवे तुका मानू पातक मा सोडून हेर सगळ्यांत आमच्या गतीन जियेव तुवें ताका फाटयलोय आदावन तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुज्या कुरपेची देणी हो ग्रायली पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी भक्तां बराबर संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक घडोवन इंदिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान हिनवासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात भावार्थाचो घोट परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो
आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, जेराल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची खाकुळट कर. तांकां अदिश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मुरये देवाचे माये संगती, तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धमदुता आनी सौर खाली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवणराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सडवणरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान एकटेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. तुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धमदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमयांची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. देवा सरमुनशाच्या दयाळ बापा, आमी सेवलां ते सर्गीचें जेवण आमकां खरी क्रिस्ती जीण जिवंक आदार दिवं आनी सगळ्या तुज्या भुरग्यांक पवित्र करूं. अशें तुजी आख्खी पवित्र सभा फुरसांक सोडवणेची खुणां जावं. तिचे वरवीं सगळीं मनशां जेजून कुर्सार जोडलेल्या तारणांत उपकारी काळजान वांटो घेव. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Francis Savera, भाग्यवंत सचे गुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.